भाग्यवान कुर्साचे कुर्वे निवारण काम देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गाचे रणी उल्हास पाव हालेलुया कित्या जकात वाहून पाव झाले हालेलुया तो आपणे सांगले बरी जीवन झाला हालेलुया आमापासून देवा लागी माग हालेलुया संतोष आणि उल्हास पाव अंकाय मरिये हालेलुया कित्या तुम्ही खरंच जीवन झाला हालेलुया माग्या ये देवा तुझ्या पुत्र आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताच्या जीवनपणापूर्वी संसार संतोष सांगून दया केली माई अंकार मरिये शासनाचे जिनियस संतोष आमकार लाभस कर म्हणून मी मागता त्यास ख्रिस्ता आमच्या सम्या आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या स्वतःने सदा सर्वथा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या देवा गेल्या भडव्या मुजरातल्या सगळ्यांचे दयेन म्हाका तुझे रबेन मुजी मूर्त रात संभाळ आणि सलय आमेन. श्रेष्ठ भडव्या सामी गेली आमच्या जुजात आमका संभाळ देवसराच्या खोट्यापणाचेर आणि पासांचेर आडी आमका धादी समिदेव तांका फरमान देऊन परतून मागता आणि तू ये सर्गाव येल्या फौजेच्या कुवारा आत्मे विबाडून संसारा विस्तारला सैतानाक आणि त्याच्या हेरा खोट्या आत्म्या देवाचे पदवेन यमकडा लटून घाल आमेन. शासना विषय गीतांका येसम्या आणि निरंतर प्रकाश संचेर फंकोदी समाधाने ती विषय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जाव तुझे राज आमकाय तुझी कुश जशी सरगार जाता तशी या संसारान जाव नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो नमान मरिये कृपेन भरले सुमे तुझे सुव्यासा स्त्रिया भितर तू सदैव आणि सदैव तुझ्या कुशीचे फळ जेजो महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या सगळे आम्ही दिंबियात पडया सगळे आम्ही दिंबियात पडया उद्या रूपात आमच्या मध्ये आमच्या रचणारा आमच्या सम्याक आम्ही तकली बघूया आणि तका नमस्कार करूया. हालेलुया 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 हालेलुया
all praise and all thanksgiving be every moment thine. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise, all thanksgiving be every moment thine. O sacrament holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine. ये देवा बाबा तू सर्गीच्या सर्वोढून तुका नमन करता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. या घडये त्या सर्गींच्या बापाक आम्ही आराधन करताना आमचे संपूर्ण आमकांच संपूर्ण तरान ताका समर्पण देऊया. हे गायन आम्ही गायताना ताका आम्ही सांगूंक जाय, बापा हांव कांयच नाही, तू सर्वस्व, तू सर्वस्व. बापा तू मुझ्या विषयांत संपूर्ण तरान तपासणी कर जाणा जाय. म्हाका भायल्यान भितरल्यान समजताय. त्या देखून आराधन आणि वंदन करत असताना हे जीवन, हे जीवित जे तुवे म्हाका दिल्ले, हे जीवित तुझे काकुळतीन म्हाका लाभले. मुझे खंयच्याय बऱ्या करण्याद्वारे म्हाका लाभले नाही, तुवे म्हाका दिले. जीवन हे आमचे समर्पिता. हे जावन आसा खरे आराधन हावे म्हाकाच त्या बापाच्या पायांतळा दवरचे. त्या देवाच्या, त्या सम्याच्या, त्या सर्वेस्पराच्या पायांतळा आम्ही येता असताना जरमया 32:27 हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशा कुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. Am I not God of all flesh? Is there anything too hard for me? आज मुझ्या जीवितांत हांव खंयच्या सिच्युएशन आसा ते सगळे समर्पण दिवचे. All the impossibilities, सगळे impossibility त्या बापाच्या आजारपणान दवरन
बापा म्हाका जायना, तुका सर्व संगती साध्य आसा. मुझे कुटुंब त्या बापाच्या हजरपणान समर्पण दिवन, बापा म्हाका एक कुटुंब सांभाळूंक जायना, तुका साध्य आसा. म्हज्या कुटुंबांत असले हर एक समस्ये समर्पण दिवन, बापा म्हाका असाध्य, पण तुका सर्व संगती साध्य म्हणून दोन्ही हात आमचे वैरूपान परत एकपटी गावया. ये देवा बापा, तू सर्गींच्या जेसून आमका मागोंक शिकयला. सर्गींच्या आमच्या बापा, तू सर्गार आसाय, सर्गाच्या शिवासनार तू आसाय. आमच्या बापा सर्गींच्या म्हणून या बापाक आराधन कर आम्ही गावया. ये देवा तू सर्गींच्या सर्पोन तुका नमन करता, आराधना वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. ये जेजू ख्रिस्ता तू सर्गीचा सर्पदोडून तुका नमन करता. आराधना वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधना वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. सक्रमेंतान असल्या त्या सोम्याचे उंड्या रुपार हजर असच्या त्या जेजूचे आमची नजर गेल्या. सांत मोनिका, सांत अगोस्तिनची आवय, तिने तिचे कुटुंब या सोम्याच्या हातान सरेंडर केले. 1 वर्षा, 2 वर्षा, 3 वर्षा, 4 वर्षा नाही, आम्ही 1 वर्षा भितरच 1 महिन्यानच निराश जायनावंगी, देदस्पोर जायनावंगी. सांत मोनिका 17 वर्षा त्या सोम्याच्या हातान सरेंडर केले तिच्या पुताक, आणि ती फाती आली ताचेर.
जे सौम्याचे उत्तर असा. Acts 16:31. सौम्या जेजूचेर भावार्थ दवर. तवळ तू बादशाह जातलोय. तुझे घराणे बादशाह जातले. तू सौम्या जेजूचेर भावार्थ दवर आणि सांत मनिकान दोळे दांपून या उतरांचेर, या दैविक उतरांचेर भावार्थ दवरलो. तिसो भावार्थ निर्फळ जालो ना. तिसो भावार्थ ती भावार्थान दंडळली ना. तिने मागणे सोडले ना. तिने मागचे रावो ना तिच्या पुता खातीर. तिच्या मागण्यान अगोस्तीन असलो संत अगोस्तीन झाला. त्या सौम्याच्या हातांत आम्ही किते सरेंडर करून समर्पण दिवन ताचेर विश्वास दवरता ते आमकां मेळनासता रावना. ताची खुशा प्रमाणे ताच्या महिमे पासत आम्ही करता जाल्यार त्या सौम्याक परत एक फावटी दोनी हात वयर बांद आमची जिणी ताच्या हातान केवल उतरान मात्र नाही, अर्था भरीत तरान आम्ही गायन करताना आम्ही पातयेया. वय सौम्या, हांव नीज जावन सरेंडर करता. हे सरेंडर केल्ले समस्या हांव परतून फाटी खाणगेना. कित्याक म्हाका कळीत आसा हांवें एक फावटी दिल्ले तूं खंडीत जावन स्वीकार करता. ये जेजू क्रिस्ता तू सही पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करू जीवन हे आमचे समर्पिता. ये पवित्र तू सर्गीचा सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवन हे आमचे समर्पिता. जॉन 14:26. मुझे नावी वापस तुमका एक मजतदार पटयतलो. मजतदार मजत दितलो. जॉन 14:16. तवळ हांव बापा लागीं मागतलो आणि तो तुमका एक मजतदार दितलो. आणि तो मजतदार तुमचे सांगता, तुमचे सुबे
सदांकाळ रावतलो तो मजतदार तुमचे संगी सदांकाळ रावतलो सदांकाळ रावतलो आमका मजत दिवक येऊनचे व्यक्ती जाऊन परत थोड्या वेळाक येतात 5 मिनिटां 10 मिनिटां 1 घंटो 1 दीस या 10 दीस 1 महिनो सदांकाळ कोणी आमका मजत दिवक रावना जेजू म्हणटा हांव बापा लागी मागता आणि तो तुमका एक मजतदार दिता तो मजतदार तुझे सांगता सदांकाळ रावता मजत दिवक तुका कुमोक करून तुझो कुमोकदार तुझो मजतदार तुवें करच्या हर एका कामांनी तुका मजत करूं तुवें भायर भितर वता आसतना आयजाया 30:21 तुवें खंयची वाट चूज करचे तुवें अमेरिका वचचेगी कॅनडा वचचेगी कुवेट वचचेगी ऑस्ट्रेलिया वचचेगी स्वित्झर्लंड वचचेगी तो मजतदार तुका शिकयता तुवें आज कामाक गेल्ले कडे तुझे फाईल तुवें खंय दवरलाय खंय तुवें सोदिचय मजतदार तुका सांगून दिता मजतदार आज तुझ्या कुटुंबात समस्या असताना त्या समस्यांक परिहार कितें तो मजतदार तुका सांगून दिता तो मजतदार तुझे सांगता मुझे सांगता सदांच रावता दोन्ही हात वयर उबार त्या पवित्र आत्म्याक त्या मजतदाराक आराधन कर परत एक पटी गावया ये पवित्र आत्म्या तू सर्गीच्या नामांकन वंदन करून जीवन समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवन समर्पिता Hallelujah, 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 hallelujah. दुनिया तुमच्या वैरूबान त्यास देवा पुत्र देवा पवित्र आराधन तुझे स्तुती करूया हालेलुया 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 सुरकाला बैठा हालेलुया 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 प्रत्येक लेफ्ट साइड एक
अविनाश जेसू तुका आपट्टेजा तुका आशीर्वादितेजा हालेलुया 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 याकडे जॉईन झाल्यानंतर तुमचा जेसू ओळखता पिकांच्या जागेवर याकडे जेसू पळीतसा तू वाजल्या कुडांतसा जेसू तू वाजल्या कुडांतसा आज तुझ्या आणि तुझ्या भुरग्यांच्या मध्ये हरी जाल्ले हरी कन्फ्युजन जेसू पैच करून येता जेसू तुटमात येता जॉन 14:27 रिपीट कर तुका समाधान देव तो जेसू येता तुझ्या कुटुंबात समाधान हाडून तो जेसू येता समाधान तो जेसू मात्र हाडून सकता हालेलुया 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 जिसु अर्कांत का समय अर्कांत कर है अर्कांत का तनी अर्कांत का जीसू सोम्या जीसू 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 Apord maka soya Jesu gun kar maka soya Jesu turkadi maka Soumya Jesu bachao kar maka Soumya Jesu nitar kar maka Soumya Jesu स्पर्श कर तू मका सोम्या जेसू जेसू सोम्या जेसू जेसू सोम्या जेसू जेसू सोम्या जेसू
Sonia Jesus. Jesus. Sonia Jesus. Jesus. Sonia Jesus. Jesus तुझे दुःखापासून करता. Jesus तुझे दुःखापासून करता. घे बाई. तुझे खातीर हांवें म्हजें रगत वारयलां. तुझे खातीर हांवें म्हजें रगत वारयलां. म्हज्या गायांनी आसा तुका सुटका. म्हज्या गायांनी आसा तुका सुटका. तुजो सटवणदार आनीक तुजें तन पयस रावत ना. तो तुज्या लागीं आसा. आपोवन पळय. तो तुज्या लागीं येवंक इन्कार करिना. इन्कार करिना. सुचितिनाका तू एकलेच सायोन. गया जिंजिंतले. आमच्या पक्षी कोणच रावना. एलिशा म्हणाला ना तशें न्ही. आमचे भोंवतणी व्हडले सैन्यच आसा. तुज्या भोंवतणी एक व्हडले सैन्य आसा. आज कितले जाणां तुझे नाव पाड करते आसात. सगळ्या लागीं सगोन भोंवतात. कोणेय तुज्या लागीं उलयना तितले बरी करते आसात. दुःख जाने की ती दुःख जेजूक समर्पण दी. तांचे पासून माग. तुझ्या भोंवतणी उज्या सोपागोर जावन तो जेजूस रावला. तुझ्या भोवारी ताचे सैन्यच आसा. तू भियेनाका. तांची उतरां तुका सकयल घालूंक शकना. Isaiah 54:17. तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जायना. तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जायना. आश्लिटा तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जायना. कोणाक हृदयांत मध्ये तो पुरल्या बरी जाता एका सायडीन. जेजू तुका स्पर्श करता आनी सांगता तुझे विरोध वापरूंक केल्ले खंयचेच हातेर सफळ जायना. सफळ जायना. कित्याक ते हातेर तुझे भोंवतणी येवंक शकना. तुज्या भोंवतणी एक व्हडले सैन्य आसा.
व्हडलें सैन आसा. जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू त्या जेजूचे आमची नंतर खाल्या. कोणाक तुमकां टेस्टमनी दिवंक आसा जाल्यार 5 मिनटां सवकास तुमची टेस्टमनी तुमचे माईक अनम्यूट करा आणि तुमची टेस्टमनी ह्या कडेन उसारा. जावं पुरो तुम्ही सबार पोटी टेस्टमनी दिल्या जाल्यार तुम्ही हर एक तुमच्या जिवितांत सोम्यान केल्ले तुम्ही सांगूंक लजे नाकात. कित्याक सोम्यान आमकां ते देणें दिवंक फाटी मुखार पळोवना न्ही. त्या देखून आमी फाटी मुखार पळोवचे नाका. कितें सोम्यान तुज्या जिवितांत केला उसार उसार. कोणाक युरिनरी ब्लॅडराचे समस्या आसा जेजू तुका ह्या कडेन स्पर्श करता आसा. तुमचे माईक अनम्यूट करा. कोणाक बरेपण जाला या फाटल्या दिसांनी सोम्यान कितली अजापां केल्या तुमचे माईक अनम्यूट करा आणि देवाक अर्गां दिवन तुमची टेस्टामनी सांगा. मगळा जेजू हांव तुका व्हड आर्गां करून भेटयता जेजू तुमच्या भुरग्यांक घालतले. हे मगळा जेजू जायते वर्सां आमकां काजार भुरगीं नासली जेजू जाल्यार तुवें आमकां भुरग्यांक फावो केले आनी ते 3-4 म्हयन्यांनी तुवें ताका फाटी आपोवन येले जेजू. ताच्या बदलाक तुवें आमकां 2 जोडली भुरगीं जावन तुवें तांकां फावो केले जेजू. हे मगळा जेजू आज ती 10वी पास जावन इकरा वेळांनी पांय दवरला जेजू. हे मगळा जेजू ती जायते वर्सां कुवेटांत ते 16 वर्सां लागली ती कुवेटांत पुढच्या 11 तारखेक 16 महिने ती कुवेटांत संपली जेजू. आणि तांच्या मुखल्या शिकपाची ती मायगांव पॉयंट करते आसा जेजू. ह्या 16 वर्सांनी जायती आनवारां तांचे ते आयिल्ली जेजू. जायती अवघडां तांणी घडली जेजू जाल्यार तुवें तांकां राखून येले जेजू. जायती आनवार आयिल्ली जेजू. तुजो पुत डिप्रेशनाकय बली जालो जेजू. दुयेंकी जायती आनवार आयिल्ली जेजू. हर एक आनवारांत तुवें तांकां ह्या 16 वर्सां कुवेटांत तांकां राखून व्हरल्या खातीर सांबाळल्या खातीर तुज्या आशिर्वादांनी तांकां भरल्या खातीर तुका व्हड नाकळां आमी भेटयतात जेजू. ते सांगता फाल्यांच्या दिसांनी तांच्या मायगांव मुखल्या शिकपाची पॉयंट करते आसा जेजू. तांच्या पयनाचेरय तुजे आशिर्वाद घाल जेजू. म्हज्या दोगांय भुरग्यांक तूं येदोण राखून आयल्या ते तुका व्हड आर्गां भेटयतात जेजू. आर्गां आनी व्हंकला तुका सोम्यान जेजू. आर्गां आनी व्हंकला तुका सोम्यान मोगळा जेजू. गेल्या त्या फाटी 2 म्हयन्या फाटी म्हज्या विजा रिन्यूवल करचे आहले. म्हाका फायनान्शियली मस्त प्रॉब्लेम जावन आहले. म्हजें कामय म्हाका झुजा निमती म्हज्या मॅडमांनी हांगा येवन पावूनातली. म्हाका कितें करचें म्हणलें म्हाका कळनासतना म्हाका सॅलरी ती म्हाका दिता की ना कोण ना म्हणलें हांव चिंतपार आहलें. तुजे लागीं हांव सदांच मागून आहलें बापा म्हाका खंय तरबणी म्हाका तूं हेल्प कर म्हणून. बापा पूण म्हाका विचित्र म्हणल्या भशेन म्हाका तेणी सॅलरी हांव काम करिनासलें जाल्यार म्हाका तेणी सॅलरी तेणी म्हाका दिली आनी तुवें म्हाका व्हड उपकार केलो. आनी म्हजें विजा रिन्यूवल करूंक तुवें म्हाका इतले व्हड उपकार तुवें म्हाका फावो केल्ल्या खातीर हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दितां.
मगळा जेजो प्रत्येक कारगांधी जेजो मुझे पुत केली न बसतो ये मगळा जेजो तो डिप्रेशन अंबली दल्लो जेजो दल्लार आम्ही तका रोडो मगोन आल्या जेजो जायत लोकडा मगोन सांगला जेजो जायत लोकांना मगोन सकता नमका जायत लोकांनी नाना तराचे सांगून आमकां बेश्टायले जेजो दल्लार आमी देवाचेर भरोसो दवरून संपूर्ण तरान देवाक समर्पण दिवन सदां न्ही आमी रात दीस ताका मगोन आल्या जेजो दल्लार तो जायते रिकॉर्डी जालो जेजो जायते ताणे जायत्यागी रिकॉर्डी जावन जायत्यागी तो आदल्या भलायकेक येवन दावेद बऱ्या तरान मार्कान मुखल्या क्लासी तो क्लासीक तो जाल्यार जायते लोकांनी ताचे मागला प्रत्येक तरान 25 आणि 24 आणि 25 डिसेंबर आणि जानेवारी सदांनी ताचे नाव या ग्रुपार ब्रदरांचे अनाउन्स करून आलो प्रत्येक तरान ताच्या मागल्या खातीर ब्रदर तांची आणि सगळ्या टिमाक हांव देव बरें करूं म्हणटा जेजू आनी प्रत्येक तरान म्हज्या पुताक त्या डिप्रेशनान सुटका दिल्या तुका ऑर्डर नोकला मेळटा जेजू अर्गा नोकला तुका समिया जेजू आणि कोणाकी तुमची टेस्टमनी दिवंक असल्यार तुमची टेस्टमनी तुम्ही धाडिया 9900332411 या नंबराचेर तुमची टेस्टमनी धाडिया. दोन्ही हात आमचे पयर उबारया. विशेष रान सगळ्या आमच्या गरजांपासून एक घडी भर आमच्या दोळे आमी दांपया. हर एक गरज हर एक तुमची पिटिशनां आज कितें युट्यूबाचेर कितल्यांनी म्हाका सांगला पिटिशन घालते आसात. एका भाव ताजी इंटरव्यू फेल जाला निराशपणात आसा समाजात समर्पण दिवं. एका भावाची पोलिसांत क्लिअरन्स सर्टिफिकेट जॉबा खातीर ताच्या जॉबा खातीर आनी 15 दिसांनी येवंक आसा. विशेष तरान बरे रिझल्ट फावो जावचे पासून पॉझिटिव्ह रिझल्ट येवचे पासून देवाच्या हातान समर्पण दिवया. एक भयणीचो घाई कोण जायना. एक भाव सुमार 4 वर्सांतावन विजाच्या समस्येर आसा. समस्येतान समर्पण दिवया. सगळे ताचे समस्ये परिहार जावन ताणें गांवाक सुरक्षीत पावूंक ताच्या कुटुंबाक ताच्या आवयक ताच्या कुटुंबाच्यांक मेळोवंक तशेंच समर्पण दिवया. एक काजरी जोडे विंगड रावतात परत सांगाता येवच्या पासून मागया. कितले काजरी जोड्यांमध्ये समाधान ना तांच्या पासून मागया. लास्ट वीक म्हज्या पप्पा पासून मागोंक सांगले आणि तुम्ही सगळ्यांनी मागला आमच्या पप्पा पासून. सुमार जाणांनी मेसेज केल्यो कसो आसा डॅडी कसो आसा म्हणून. आतां बस्तू भलायकी बरी आसा. फादर मुलार तावन ताका डिस्चार्ज कर. आता तो घरा आसा. भलायकी मस्त बरी आसा. तुमच्या सगळ्या मागण्याक देव तुमकां आनी चड आशिर्वादांनी बरो दी. तशेंच आज कितले जाणां प्रायवोस्तां आसात तांच्या पासून मागोंक सांगला. कितले जाणां एकसुरपणांत आसात तांच्या पासून मागया. आज सुसायडल टेंडन्सीच्या विशेष तरान कितल्यानी सुसायड करचें म्हूण चिंतला तांकां समस्या समर्पण दिवया. कितले गर्भेस्त आसले प्रेग्नेंट अबॉर्शन करूंक येते आसात ते अबॉर्शन जायनातल्या परी समस्या समर्पण दिवया. आमचे भुरग्यांक समस्या समर्पण दिवया. कितल्या जाणांची सैरीक जातात ना तांचे पासून मागया. सगळ्यो गरजो समर्पण दिवन एक घडी भर सांगाता म्हणून स्तुती करया. हालेलुया 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 मुझे नावाने किती मागणारी राव त्यांच्या पासून तू जीवस हजार असाय तुझे लागली मागले तू आमकां इन्कार करनाय सोम्या. या तुझ्या सगळ्या भुरग्यांक या युट्यूबाचेर या झूमाचेर कितले जाणां जॉइन जावंक आसात सोम्या ती तुका पळोवन रावल्यान सोम्या. तुजेरच नदर घालता सोम्या. कित्याक एक साकोर कशें आपल्या धन्याचेरच नदर घालता तशेंच आज आमी तुजेर नदर घालता. कित्याक तुजे लागीं सगळें आसा सोम्या आनी तू तुज्या भांडारांत आसले तुज्या भुरग्यां खातीर सुद्दां वरताय सोम्या. जेजू आज हे सगळ्या तुज्या भुरग्यांचे सोम्या तुज्या भांडारांतली विस्नार आशिर्वाद देवय सोम्या. जेजू धाड तुज्या मजतदाराक तुवें बासयल्लो मजतदार
आज तुझ्या Hallelujah, भुरग्यांचेर hallelujah, पडटय. आज आमची कुटुंबां, आमची भुरगेपणां hallelujah, तुझ्या hallelujah. आशिर्वादाने भर, Praise the आमची Lord, कामां तुझ्या praise the Lord, आशिर्वादाने भर, praise the आमचे Lord, पॉइंट praise तुझ्या the Lord, praise आशिर्वादाने the भर. Lord. आम्ही Thank you, कंच्या Jesus. सुवातेर Thank आसा ती you, सुवात, Jesus. ते राष्ट्र, Thank you, ते Jesus. ते Thank you, राष्ट्राचे Jesus. सगळे Thank you, फुडारी Jesus. आज तुझ्या Thank you, आशिर्वादाने thank you, भरली. Jesus. सम्या The Lord, praise आज the Lord. आम्ही Amen. Praise the Lord. Jesus, Jesus. या आराधन जाऊन Yes, yes, घेताना सम्या yes, जेजू yes, yes, तुझे yes. बेसांव घेऊन येता या सगळ्या हप्त्यात. सम्या जेजू तू आमच्या संगत राव, तू आमकां चलव. तकली आमची बघूया. O sacrament most holy, O O sacrament most sacrament holy, divine, O all sacrament praise divine, and all all praise thanksgiving and all be every thanksgiving moment Every thine. be O moment. every moment sacrament thine. most O holy, O sacrament sacrament most Most divine, holy, holy. all O praise and sacrament all divine, thanksgiving all praise and every all moment Praise thine. and thanksgiving all be thanksgiving. every moment Sacrament thine. most holy, O Sacrament most sacrament holy, sacrament O most divine, Sacrament holy, Sacrament most O most all holy. sacrament praise and holy, all O divine, Sacrament all thanksgiving divine. praise and all be thanksgiving be Praise and moment all be thine. every thanksgiving. moment thine. Every moment thine. Praise the Lord. praise the Praise the Praise Lord, the Lord. brother. देवा कमी अर्घ देऊया आजच्या दिवसापासून मोगाचेनो आणि एक हप्ता उरला पेंतेकोस्ताच्या दिवसापासून विशेष तरान मागया आम्ही पवित्र आत्म्याच्या भरतेपासून चड आणि चड तेर्स आम्ही भेटूया. मरियम्मा एक समर्पण दिल्लो म्हयनो ह्यो. ह्या म्हयन्यात जाल्ले तितले तेर्स आम्ही भेटूया. पवित्र आत्म्याच्या भांडारांतली आशिर्वादां ते कंडी जावन मागून धाडटली आमचे पासत विशेष तरान कंडी जावन ती जेजू लागीं मागतली आणि जेजू खंडीत जावन त्या मजतदाराक आमचेर फाटयतलो. या दिसांनी या एक हप्त्यान जाल्ले तितले तेर्स आम्ही भेटूया. तसेच तुमची टेस्टमनी, तुमची पेटिशनां तुम्ही दंडिया 9900332411 या नंबराचेर तुम्ही दंडिया. ते तुमकां हर एकल्या सुदीस आशिर्वादांनी बेसावांनी आणि कृपेन भरून दी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. Praise the Lord, brother. Thank you. Brother.